नमस्कार इश्टानो, आयचो हो व्हिडिओ खाशे करून पेडणेकारांक आनी धारगळकारांक सुचोवपाक की थार्रां भिवपाची गरज आसा तुमकां धारगळकारांनो. कारण की 2 सप्टेंबर 2023 ह्या दिसा टायम्स ऑफ इंडिया ह्या वर्तमानपत्राचेर न्यूजपेपराचेर एक अख्खी पेजभर एक जाहिरात छापलेली. ती जाहिरात कितें तर धारगळ गांवान सुमारे 3,20,000 स्क्वेअर मिटर जाग्याचेर डेल्टीन टाउनशीप डेल्टा कॉप कॉर्पोरेशनाचे प्रोजेक्टाक एनवायरमेंटल क्लियरन्स गोंय सरकारान ग्रांट केला. हेजो अर्थ कितें की धारगळेन खंय आतां 3,00,000 स्क्वेअर मिटरांचेर हॉटेलां येतली आनी टाउनशीप येतले आनी खूब कितें येतले आनी तितून कॅसिनोज येतले. खंय त्याच्या फुडें ह्या प्रोजेक्टाक तांकां 4.5 MLD मिलियन लिटर्स पर डे इतले उदकाची गरज लागतली. 4.5 मिलियन लिटर्स पर डे म्हटल्यार 2 अख्ख्या गांवाक जे उदक लागता पळय ते एक प्रोजेक्टाक लागतले. पेडणेकारांक सगळ्यांक उदक येता दिसता न्हू. आतां सगळे सारके खुशी आहा, भिवपाची गरज ना तुमकां अशें सांगून तुमकां आतां देशधडेक लावपाचो षडयंत्र रचलेलो आसा ह्या भाजप सरकारान. आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ज्याचो आमदार ज्याचो मंत्री हो तो निलेश काब्राल, तेज्या राज्याक खबर तरी आहा काय देवाक खबर की तेज्या डिपार्टमेंटान अशा प्रपोजलाक परवानगी दिल्लेली आहा म्हणून. 4.5 MLD गोंयच्या 2 गांवांक जितले उदक लागता तितले उदक हे एक प्रोजेक्ट खातले. गार्बेज कितलो करतले जाणा खंय? 10 टन दिसाक. खंय वयतलो खंय हो गार्बेज? म्युनिसिपालिटी कलेक्ट करतली, पंचायत कलेक्ट करतली. 10 टन दिसाक. तुमकां थार्रां भिवपाची गरज आसा धारगळकारांनो. आनी 4.5 MLD उदक 10 टन गार्बेज म्हणटकूच फक्त धारगळ पुरतीच मर्यादीत ना. हे अख्ख्या पेडण्या तालुकाचें उदक आनी पेडण्या तालुकान सगळो कचरो हो प्रकल्पाचो उद्देश. आनी पॉप्युलेशन खंय न्हू दुसऱ्या डॉक्युमेंटांचेर आहा. तुमकांय सोद लावची पडटले. आमी सोद लायत आहा सद्याक. आमची टीम लागला हे प्रोजेक्टाचे सोद लावपाक, इन्फॉर्मेशन गोळा करपाक. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा आमच्या सायडींतल्यान. तर गांवच्या लोकांनी मातशे एफर्ट्स घालचे, इन्फॉर्मेशन गोळा करची. ह्या प्रोजेक्टाक खंय 45,000 पॉप्युलेशन येतले. खंय 45,000 पॉप्युलेशन म्हटल्यार धारगळकारांची मतां कितली आहा गांवांत ती खबर आसतली. एक 5,000 7,000 चडांत चड एक 10,000 आसतली. 45,000 लोक थंय पावले जाल्यार कितें जातले? अख्ख्या पेडण्या म्युनिसिपालिटी एरियाचे तरी 45,000 लोक आहा काय देवाक खबर. हे पेडण्याकारांनी आपल्या गांवा बद्दल आतां म्हायती काडपाची, ह्या प्रोजेक्टा बद्दल म्हायती काडपाची. आमी तुमच्या मदतीक आसात. पूण परत एकदां सांगता, तुमकां थारां भिवपाची गरज येयल्लेली आसा. आनी हे जर तुमी आतां उगी रावल्यात जाल्यार तुमचो गांव तुमच्या हातींतल्यान गेलोच्या हिशोबान आसा. अक्षरशः तुमचो गांव तुमच्या हातींतल्यान गेलो. ह्या जर प्रोजेक्टाक तुमी आयज जर भायर सराना ओपोज करपाक जाल्यार तुमचो गांव गेलो तुमच्या हातींतल्यान. कित्याक असले जेन्ना प्रकल्प येतात पळय मागीर तेज्या फाटल्यान रियल इस्टेटाचे बूम येता डेव्हलपमेंटाच्या नांवाचेर. आनी तुमची बारीक सारीक घरां सुद्दां न्हू ते मागीर बरेपणान पयलीं प्रयत्न करतले, मागीर धमकोवन प्रयत्न करतले, मागीर आमदारांची मदत घेतले, त्यान तुमकां तुमच्या घरांतल्यानूच धांवडून घालतले. अशें जायत येयल्लें आहा गोंयान. अशें आतां तुमच्या गांवांनूय जावपाक लागतले. सर थार्रां भिवपाची गरज आहा तुमकां. विचार करा. आमी आसा मदतीक. पूण आमकां येवन मेळचें पडटलें आनी तुमकां सगळ्यांक घरांतल्यान भायर सरचें पडटलें एक आंदोलन उबें करपाक. देव बरें करूं. विचार करा.